नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पेडण्या हरमल वाठारात 37 वर्साच्या तरणाट्याचो खून बारीकशा कारणाक लागून शेकाच्या कामगारा कडेन जाल्लो वाद। शेक कामगारांनी मरसर मारिल्लो, हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलीं सोडलो जीव। काजरेघाट कुमठळ 70 वाठारात न्हंयेत बुडून राजस्थानच्या तरणाट्याक मरण। आयतारा सांजेची घडणूक, उंचो पालवी दळाचो सोद सुरू। मायनिंगेच्या प्रश्नावयल्यान मुळगांवकार फुरियोज, गांवांत चलपी खणीचेर धडक दिवन काम उडयले बंद। गोंयांत मेरेन 94% साक्षर, घटक राज्य दिसा मेरेन गोंय 100% जातले साक्षर, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। पद्मश्री पुरस्कार मेळटलो हे सपनातूय चिंतूंक नसले, सांगता 101 वर्साची स्वातंत्र्य सैनिक लिबिया लोबो सरदेसाई। पुरस्कार जाहीर जाल्ल्याची आयकून उक्तायली खोस। आणि पॅराग्लायडिंगाचेर पुराय ना तात्पुरती बंदी। पॅराग्लायडिंग व्यवसाय करतले जाल्यार पर्यटन खात्या कडल्यान घेवची पडटली कायदेशीर परवानगी, सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। आता खबर विस्तारान। आयतारा तिनसांजेर काजरेघाट कुमठळ 70 वाठारांतल्या न्हंयेत राजस्थानचो तरणाटो बुडलो। बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव प्रदीप कुमार आनी तो फोंडे कामाक आशिल्लो। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळान सोद घेतलो, पूण तो सांपडलो ना। रात जाल्ल्या कारणान उजो पालोवपी दळान आपलो सोद वावर थांबयलो। सोमारा सकाळी परतून ताका सोदपाक वतले। गोयची साक्षरता आता मेरेन 94% आसा। 30 मे म्हळ्यारच घटक राज्य दिसा गोंय 100% साक्षर जाल्ल्याचे जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत लेगीत कांय लोकांक शिक्षण मेळनाशिल्लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव भारत साक्षरता कार्यक्रमा खाला सगळ्या राज्यांनी जितले अशिक्षीत आसात तांकां शिक्षण दिवपाचें अभियान सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंत उलयले। पर्वरे जाल्ले उल्हास मेळा कार्यक्रमा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। गोंय मुक्त जाले 1961 गोंय मुक्त जावन आयज 63 वर्सां पुराय जाली। देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां पुराय जाली। पण तरी सुद्दां म्हणजे आमचे काही लोक सुरवातीक हे अशिक्षीत उरले, म्हणजे तांकां बरोवपाक, आपली सायन मारपाक, वाचपाक येना जालें। आनी म्हणून तेन्ना प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम हो काडलो आनी जाणट्यांक शिकोवपाची असो कार्यक्रम सुरवात जालो। बट तो कार्यक्रम एकदां फायलीनूच उरता, तसो तो कार्यक्रम अर्दो लोकां पर्यंत पावलो आनी अर्दो फायलीनूच उरलो। माननीय मोदीजी येयल्या उपरांत तांच्यांनी 2014 जशी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी काडली, तशीच तांच्यांनी म्हणजे नव भारत शैक्षणिक अभियान हे नव भारत शैक्षणिक अभियान सुरवात केलें। 94% गोंय हे साक्षर आसा, उरलेले 6% टार्गेट आमकां कंप्लीट करपाक जाय। खूब बरें दिसता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या काळात 40 वर्सांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जाली आनी तशेंच आता आमी पळयता की हो कार्यक्रम सुरू जाल्लो तेकाय तशीच म्हणजे 70 वर्सां जावन गेली। तोच कार्यक्रम परत एकदा नव्यान करता आसतना इट इज अ न्यू इंडिया लिटरसी अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान हे सुरू केलें आनी सुरू केलें म्हणून आमी ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक शकले। त्या निमित्तान 100% साक्षर सगळे लोक जातले हाचो म्हाका विश्वास आसा। आनी येता त्या 30 मे म्हणजे गोवा स्टेटहूड डे दिसा, गोंय घटक राज्य दिन आसा पळय, त्या दिसा आमी 100% गोंय साक्षर जाले हे डिक्लेअर करपाक शकतले हाजी म्हाका खूब खोस भोगता। ताच्या खातीर कश्ट म्हणजे CRT डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे सगळे जाण 100% कश्ट घेता आनी हेजी पुराय क्रेडीट ही सगळे जे फिल्डाचे जितके स्टाफ आमचे काम करता हाजी पूर्णता क्रेडीट ही तांकां वता। त्या खातीर हांव चड वेळ घेवचो ना, बट म्हाका एक बरें दिसलें की सकयल जे सगळे स्टॉल्स लायल्या त्या सगळ्या स्टॉल्सांनी तांकां शिकपा खातीर मटेरियल कितें कितें लागतालें तेंय बी आमच्या कॉर्डिनेटरांनी तयार केलां। म्हणजे कशा पद्दतीचे तांकां मटेरियल जे जाय, म्हणजे शिकयता आसतना तांकां ट्रेनिंग दिता आसतना कितें कितें इक्विपमेंट जाय, कशें शिकयतले हेंय सगळें केलां।
12 तालुक्यांनी हेज्या आमी क्लासीस चालू केल्या, तांकां पंचायतींनी आयडेंटिफाय करून तांकां पंचायतींनी आपयल्या, पंचायतींनी जाल्यार हायस्कुलान आपयल्या आनी हायस्कुलान तांकां शिकयल्या आनी हे सगळें शिकयल्या उपरांत इन फ्युचर आतां आमी 100% साक्षर गोंय म्हणून डिक्लेअर करपाक शकतले. येदो व्हडलो पुरस्कार मेळटलो हे सपनांतूय चिंतूंक नासलें. आमी सदांच सामान्य लोकां खातीर काम केलां. आपल्याक व्हडविकाय नाका. गोंय मुक्ती झुजांत दिल्ल्या योगदानाची दखल घेवन केंद्र सरकारान दिल्लो हो भोवमान आपूण स्विकारता अशी प्रतिक्रिया 101 वर्सांची स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी उक्तायली. पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाले उपरांत लिबिया उलयताली. गोंयची 101 वर्सांची स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांकां पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जालो. प्रजासत्ताक दिसाचे फाटभुंयेर केंद्रान ह्या पुरस्कारांची घोशणा केली. ह्या पुरस्कारांचे वळेरेंत लिबिया लोबो सरदेसाय हांचेंय नांव आशिल्लें. पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाल्ल्याचें आयकून लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी खोस उक्तायली. येदो व्हडलो पुरस्कार आपल्याक मेळटलो हाची आपणे कल्पनाय करूंक नाशिल्ली अशी प्रतिक्रिया तिणें दिल्या. जे येवजूंक नाशिल्लें कोण जालो कितें फाव आसा पळय तें मेळटा बरें आनी वायट. पूण म्हाका केन्ना वायट मेळूंक ना देवा दयेन. आनी येदें व्हड परत हे मेळप म्हाका हांव नको म्हज्यान हें जाय करूंक जाय मान हे म्हणजे तकलेर घालूंक जातलें जाल्यार. पूण जावं आमी सदांच सामान्य लोकां खातीर काम केलां. आमकां व्हडवीक नाका म्हणून व्हडवीक नाका केन्नाच व्हडवीक सोदूंक ना. पूण कोण दिता तें कितें मापून घेवंक जाय न्ही म्हणटकीर आमी देंवता. तो सरकाराचें भारत सरकाराचें गोंयच्या सरकाराचें मंत्र्यांचें कोणाक कोण म्हजे बरें मागते आहात तांचे सगळ्यांचें बरें मागून हांव तें स्विकार करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देवानच तांचेर बेसांव मेळचें. एक्सपेक्ट सपनांच कशें एक्सपेक्ट करूं येता. आमी केन्नाच आमी कितेंच एक्सपेक्ट करिना. आमी काम आमच्या मुखार येता आनी आमकां मनांत येता लोकां खातीर करपाचें तें आमचें जिवीत आमकां आमी स्वताक जिवन वचपाचें ना. स्वामी विवेकानंद हांचे रिट्रीट सेंटर गोंयांत जावचें ही आपली इत्सा आसा. आपूण जिती आसा मेरेन हें जालें आनी आपल्याक उक्त्या दोळ्यांनी तें पळोवपाक मेळ्ळें जाल्यार आपली मनीसजीण सार्थकी लागली अशें आपल्याक दिसतलें अशेंय तिचें म्हणणें. आतां हांव चवलो समाज म्हाका बरो दिसना. बरो जावंक जाय हाचे परस बरो जावंक जाय. आनी आयज पळय भुरगीं पिणकी आसा तांणी आमचो देश फुडें व्हरूंक जाय. पूण ते कितें कांयच करिनासतना वाय जायना. पयले सुवातेर विचार बरे आसूंक जाय. विचार बरे जाल्यार पावलां फुडें पडटा. विचार ना जाल्यार पावल कशें पडटलें. देखून आमी तांकां बरे विचार स्वामी विवेकानंद सांगलां तशें उठात जागात काम करात आनी थांबू नाकात. तुमचो शेवट मेळ्ळो बगड आनी तो शेवट आमचो देश फुडें व्हरपाचो. आमचे परजेक आमी सफळ करपाचें. हें करूंक म्हाका हें जर म्हजें भाग्य म्हाका पळोवंक मेळत जाल्यार म्हजें जिवीतूय म्हाजें सफळ जालें अशें दिसता. पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी खासदार सदानंद तानावडे हांणी लिबिया लोबो सरदेसाय हांची तांच्या घरा वचून भेट घेतली. तशेंच हो पुरस्कार जाहीर जाल्ल्यान तांचें अभिनंदनूय केलें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार स्वामी विवेकानंद हांचें रिट्रीट सेंटर गोंयांत जावपा खातीर गोंय सरकारा वतीन आमी पुराय यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें. गोंयांतल्या एका आमच्या महिला ज्यांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेतलो तांचो खरोखरूच हो भोवमान आसा. तांचो खरोखरूच हो भारत सरकाराच्या वतीन व्हडलो सत्कार आसा. भारत सरकाराच्या वतीन गोंयच्या मुक्ती संग्रामात दिल्ल्या वांटेकारीक याद करप हे गोंयचोय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात तो सन्मान आसा. हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तशेंच गोंय सरकाराच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तांची हाज्याय फुडें इच्छा आसा की स्वामी विवेकानंदाचें रिट्रीट सेंटर गोंयांत जावचें हें आयज सुद्दां तांकां दिसता. आनी स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे ही त्यांची इच्छा आसा. गोंय सरकार ते विचार फुडें व्हरपा खातीर तांच्या बरोबर मेळून काम करतले. ती स्वता ह्या क्षेत्रांत काम करपा खातीर तयार आसा. खरोखरूच आयच्या तरणाट्यांक तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेयसारखें काम आनी प्रेरणा घेयसारखे विचार ही आयच्या 101 वर्सां जाता आसतना मांडटा. म्हणून तर हांव म्हणटा की सुदोदीत तरणाट्यांनी तांचे विचार समजून घेवचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
पर्यटन खात्यान पॅराग्लायडिंगाचेर पुराय ना फक्त तात्पुरती बंदी घाल्या. पॅराग्लायडिंग हो पर्यटना खातीर म्हत्वाचो, मात बेकायदेशीर रितीन पॅराग्लायडिंग करपाक दिवचे नात. हो वेवसाय करतले जाल्यार पर्यटन खात्या कडल्यान कायदेशीर परवानगी घेवची पडटली, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. सारको आसचो, सेक्युअर आसचो, हे सगळे प्रयत्न गोंय सरकार घेता. पर्यटन खातें सांबाळटकर रेग्युलेशन सारखे आसचे हाचेर आमी भर दिल्लो आसा. इलिगल एक्टिविटीज नाल्यार जांकां कांयच परमिशन ना ते खंयची फाटली दारां काडून खंय पावतात ताच्या खातीर एखादी एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें पडटा. पूण तुवें जो म्हणला बॅन, तो बॅन न्हय. एखादी मायकलाक मिस इन्फॉर्मेशन गेलां आसतलें. कित्याक बॅन आनी सस्पेंड हातूंत खूब फरक आसा. आमी सद्या पॅराग्लायडिंग सस्पेंड केल्लें आसा आनी तें ताका समज कोणें मिस इन्फॉर्मेशन दिलां, ताणें एखादी सर्क्युलर वाचूना, ताका आय वील पर्सनली कॉल हिम अप एंड टेल हिम वॉट एक्झॅक्टली इट इज. सो ताचे खातीर कोणेंच भिवपाची गरज ना. सांगपाचो मुद्दो एक म्हणल्यार पॅराग्लायडिंग इज अ एक्टिविटी, इट इज अ एडवेंचर स्पोर्ट, इट इज अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. आनी जेन्ना एक्स्ट्रीम स्पोर्ट आसता, आमी कितलेंय रेग्युलेशन केलें, कितलेंय केलें जाल्यारूय देर आर चान्सीस दॅट दीस टायप ऑफ थिंग्स कॅन अकर बिकॉज बिंग अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. पूण रेग्युलेशन समज पाळना आमी करून दिवचे ना हाजेर आमी ठाम आसा. सस्पेंड केल्या, बॅन न्हय. अक्षय सर ते सर्क्युलर आसा तांकां मातसो धाड हाजो मोठो आमच्या ग्लायडिंगाचो. तुका तो सर्क्युलर धाडटा विच इज व्हेरी क्लियर. वी हॅव सेड whoever is doing paragliding or this type of activities तांणी येवन आपले पेपर रेक्विजिट परमिशन सगळे दाखोवचे आनी तांकां समज आसा सारकें जाल्यार रेग्युलेट करून तांकां परमिशन दिवप हें आमचें एक्टिविटी टुरिजम डिपार्टमेंटाचें काम. पूण समज इलिगल एक्टिविटीज चल्ल्या जातूंतल्यान अशे टुरिस्टांक त्रास मरण येतलें, एज वी सिम्पथायज विथ द फॅमिली, द लायफ लॉस्ट इज लॉस्ट आनी थंय खंयच कॉम्प्रोमायज ना. We are very clear that we are safe and secure, we want to be safe and secure. So कोण म्हणटा बॅन जाल्यार ते मिस इन्फॉर्मेशन क्लियर करून दिता. पूण जंय पांय दवरचो पडटलो वेल कीप आवर फूट डावन, वील हॅव टू कीप आवर फूट डावन इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड इन द इंट्रस्ट ऑफ टुरिजम फॉर गोवा. सो ह्यो गजाली थोड्यो कांय कोणाक खबर ना तांकां ते सर्क्युलर तुमच्या माध्यमांतल्यान वचूनी की बॅन न्हय पूण सस्पेंड म्हणून फॉर देम टू कंप्लाय विथ द रिक्वायर्ड प्रोसिजर्स. फाटल्या वर्सा पुराय गोंयभर 2288 उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो. जाल्यार पावसाळ्यांत झाडां आनी लायटीचे पोल, दोंगराची पालसणां कोसळून लुकसाण जाल्ल्याचे 4139 फोन कॉल्स उजो पालोवपी दळाक आयले. ते भायर उजो पालोवपी दळान 143 मनशांचो जाल्यार 764 जनावरांक वाटावपाक उजो पालोवपी दळाक येवश आयले. पालोवपी दळान 143 मनशांक तशेंच 764 जनावरांक जीवदान दिले. जाल्यार घरांक, शेतांक, रानांक, कोयराक, स्क्रॅप यार्डांक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांक उजो लागपाच्यो 2287 घडणुको घडल्यो. ते भायर 8263 फोन कॉल्स उजो पालोवपी दळान अटेंड केले. उजो पालोवपी दळान अटेंड केल्ले एकूण फोन कॉल्स. गटार वेवस्थापन 37 कॉल्स अटेंड केले. तेल आनी रसायनीक गळटेचे 114 फोन कॉल्स. बांदकाम कोसळ्ळी म्हूण 52 फोन कॉल्स. जाल्यार अपघातांचे 56 कॉल्स. 143 मनशांक जाल्यार 764 जनावरांक जीवदान दिले. बुडलेले आनी जीव दिवपाच्यो घडणुको 131. हेर आपतकालीन घडणुको 520. वेवसायीक आस्थापनांक उजो लागपाच्यो घडणुको 65. जाल्यार पुराय गोंयांत 126 घरांक उजो लागलो. तशेंच 12 झोपड्यांक उजो लागला. 18 तात्पुरती बांदकामांक उजो लागलो. तशेंच उद्देगीक वसणुकांक उजो लागपाच्यो 8 कॉल्स येयले. तणांक आनी शेतांक उजो लागपाचे 1097 कॉल्स आयले. रानांक उजो लागपाचे 179 कॉल्स. विजेच्या उपकरणांक लागून उजो लागिल्ले 140 कॉल्स आयले. हेर उज्याच्यो घडणुको 95. कोयराक आनी स्क्रॅप यार्डाक उजो लागपाच्यो घडणुको 126. 2024 वर्सा उजो पालोवपी दळाक म्हणजे 1 जानेवारी 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 ह्या दरम्यान उजो पालोवपी दळाक टोटल 8263 कॉल येयल्ले आसात आनी तेतून भितर नॉर्थ झोनान 2871 कॉल, तशेंच साउथ झोनाक 2394 कॉल्स, तशेंच सेंट्रल झोनाक 2998 कॉल येयल्ले आसात. आनी तातून समज आमी तालुका वायज पळोवपाक गेले जाल्यार म्हापश्यां सगळ्यात चड आसा ते 923 सुमार आसा म्हापश्यां, आनी दिवचल 832 आसात. तशेंच फोंड्या
790 आसा. तशें मडगांव 721, वाळपय 653, कुडचड्या 613, पेडण्यां 598, काणकोण 447, तशेंच पणजे 408, ओल्ड गोवा 405, कुणय 318, तशेंच वास्को 317, कुंकळे 309, वेर्णा 304, तशेंच पर्वरी 263 आनीक पिलेन 199 आनीक पणजे मुख्यालय जें आसा हांगा 163 कॉल सुमार येयल्ले आसा. हो आशिल्लो डेटा जो 2024 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर पर्यंत गोंयान जे फायर ब्रिगेडीक जे कॉल येयल्यात आनीक जे एमर्जन्सी सर्विसान जे सगळे फायर ब्रिगेडीन हँडल केल्ले आसात तेजो हो आशिल्लो रिपोर्ट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर. गोंयांतल्या 11,400 दिव्यांगांनी केंद्राच्या UDID कार्ड येवजणेचो लाव घेतलो. दिव्यांग व्यक्तींक भौशीक सुवातेर येवपी अडचणी लक्षांत घेवन केंद्र सरकारान खासा तांचे खातीर UDID कार्ड ही येवजण तयार केल्या. ह्या वळखपत्रा वरवीं दिव्यांग व्यक्तीक खंयच्याच सरकारी येवजणेचो लाव घेवं येता. पळयात पुराय बातमी. UDID कार्ड म्हळ्यारूच युनिक डिसेबिलिटी आयडेंटिटी कार्ड. हे कार्ड आसा म्हळ्यार ती व्यक्ती दिव्यांग आसा हें कळून येता. ह्या कार्डाच्या माध्यमांतल्यान दिव्यांग व्यक्तीक वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचो लाव घेवं येता. आतां मेरेन 11,400 दिव्यांग व्यक्तींनी ही कार्डां केल्यात, अशी माहिती दिव्यांग संचालनालयाची संचालक वर्षा नाईक हिणें दिली. UDID ही राष्ट्रीय येवजण आशिल्ल्यान ह्या कार्डाचो उपेग गोंया भायर लेगीत करूं येता. हे कार्ड आशिल्ल्यांक कदंबाच्या बसींनी फुकट प्रवास करूं येता. UDID कार्ड हे नॅशनल डेटाबेस आसा फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आनी अंडर UDID प्रोजेक्ट आमचे कडेन 4 हॉस्पिटल्स आसा विच आर इयरमार्क हू वील डू दीस असेसमेंट. सो ते एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, मागीर हॉस्पिसियो आसा, गोवा मेडिकल कॉलेज आनी IPHB. सो आमची एक डेडिकेटेड टीम आसा जे हे एक सर्वीस करता. सो ह्यो सगळे गव्हर्मेंट स्किमा ज्यो आसता पळय, ज्यो जॉब रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड ह्यो ज्यो स्किम्स आसात तेका UDID कार्ड कंपल्सरी आसा. अनदर हे बेनिफीट आसा की आमची KTC आसा पळय थंयसर तेका फ्री ट्रॅवल आसा UDID कार्डा. सो आतां इट इज अ इम्पॉर्टंट कार्ड. दुसरें UDID कार्ड जर तुमकां अप्लाय करपाक जाय तें ऑनलायन पोर्टल आसा, त्या पोर्टलाचेर अप्लाय करपाचें जे हॉस्पिटलाक लिंक्ड आसा हे 4 हांकां. सो ते पळयतात मागीर आनी ते अपॉयंटमेंट दितात त्या प्रत्येक इंडिविज्युअलाक. सद्या आमचे कडेन सद्या 11,400 सद्या UDID कार्ड इश्यू जाल्ली आसा टील डेट. आनी आमच्या फिल्ड लेवलार BDO ऑफिसान आमचे वर्कर्स आसात, सोशल वर्कर वेलफेअर ऑफिसर वर्कर आसात जे एसेस करतात आनी जे कितें डिफिकल्टी आसा त्या लेवलार ते सॉर्ट आवट करतात. सो इवन आमी डिफिकल्टी ते पर्टिक्युलर डिसेबिलिटी मनशाचे जर आसात जाल्यार ते त्याच लेवलार सॉल्व करतात. नाल्यार आमचे कडेन सुद्दां आमी डायरेक्टली तांकां आमकां कोणी अप्रोच केलो जाल्यार आमी तांकां जाय ती मदत करतात. इट इज अ रिन्युएबल कार्ड डिपेंडींग अपॉन द डिसेबिलिटी. सो आमचे 21 डिसेबिलिटीज आसा त्या प्रमाणे ते दॅट इज डिसायडेड बाय द बोर्ड. सो ते सर्टिफिकेटीचे बरोवन दितात इट इज वॅलीड अप टू सो एंड सो डेट म्हणून. ना दे हॅव टू जस्ट रजिस्टर. तेंचे दीस वील बी डिसायडेड बाय द बोर्ड. 4 आमचे हे आसा पळय डेजिग्नेटेड बोर्ड दे वील डिसायड. एक रेजिडेंट ही शूड बी अ रेजिडेंट ऑफ द दिस. इट्स अ नॅशनल कार्ड, नॅशनल डेटाबेस असल्या कारणान इट इज एप्लिकेबल, इट इज वॅलीड होल गोवा, इंडिया नॉट गोवा इटसेल्फ. म्हणजे UDID कार्ड घेऊन ते भायर गेले जाल्यार भायरूय गोंया भायर ते यूज करू शकता. इट इज अ सिंगल डिजिट दिस नंबर. ओके. जश्यो स्पेशलिटी तांकां गोंयान आसा, तुमी म्हटलं की सगळ्या सेक्टरान तांकां UDID कार्ड यूज केले वचता, तशी कितें आयडिया आसा भायल्या स्टेटींनी तांकां कशी कितें फेसिलिटीज आसा ती? सेम फेसिलिटीज तांकां आसतल्यो अवेलेबल. ओके. आनी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज तुमकां कसल्यो येता तेंच्या कडसून? क्वेरीज मातशें लेट रजिस्ट्रेशन किंवा खूब रिन्युअलाक आमकां क्वेरीज येतात कशें कितें करपाचें. तशें स्पेसिफीक अशें क्वेरीज येयनात. डिले मातसो जाता कित्याक बोर्डा कडेन कमी मॅन पावर आसल्या कारणान तो मातसो डिले जाता. दॅट इज द ओन्ली क्वेरी. UDID कार्डाक ऑनलायन पद्दतीन अर्ज कसो करप? UDID कार्डा खातीर
www.swalambhancard.government.in ह्या सायटीचेर क्लिक करप. दिव्यांग व्यक्तीन सायटीत दिल्ल्या फॉर्मार नोंदणी करप. म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटल, हॉस्पिसिओ, गोवा मेडिकल कॉलेज आनी IPHB ह्या हॉस्पिटलांनी ही कार्डां मेळटात. ह्या हॉस्पिटलांत दिव्यांग व्यक्तीची तपासणी करून तांची रिसिप्ट जनरेट करतात. दिव्यांग संचालनालय खात्या वरवीं कागदाची तपासणी जातात. ही कागदपत्रां तपासल्या उपरांत ताची प्रमाणपत्रां तयार करतात. उपरांत ही प्रमाणपत्रां ऑनलायन डावनलोड करपाक मेळटात. ना जाल्यार सरकारान नेमिल्ल्या 4 हॉस्पिटलांनी वचून ती घेवं येतात. कोणाक मेळटा कसले कार्ड? UDID कार्डां 3 तरेची असतात. 40% दिव्यांग आशिल्ल्या खातीर धवे कार्ड, 40 ते 80% दिव्यांग आशिल्ल्यांक हळदुळे कार्ड, 80% वयर दिव्यांग आशिल्ल्यांक निळे कार्ड मेळटात. अर्ज करपा खातीर फोटो, पत्तो, दिव्यांग प्रमाणपत्र गरजेचे. जल्मान दिव्यांग आशिल्ल्याकूच न्ही तर अपघाताक लागून दिव्यांग जाल्ल्याकूय कार्डां करूं येता. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आनी शशिकला काकोडकर हांणीच खरेपणी गोंयची अस्मिताय राखून दवरली अशें मगोबाचो फुडारी आनी 20 मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. 1961 गोंय मुक्त जाले उपरांत गोंयांक भाऊसाहेब बांदोडकर हो युग पुरुष मेळ्ळो. बांदोडकरांचे उपरांत शशिकला काकोडकर ते आतां प्रमोद सावंता मेरेन सगळ्यांनीच बरें काम करून दाखयलां अशेंय मंत्री सुदीनाचें म्हणणें. केपें बोरीवळ वाठारांत प्रजासत्ताक दिसाचे कार्यावळी निमतान सुदीन उलयतालो. आपाचो आमदार वेंजीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तोखणाय करून ताची तुळा भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे कडेन केल्ली. हाका लागून बरोच वाद जाल्लो. वेंजीच्या स्टेटमेंटाचेर उपरांत फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान फोग काडिल्लो. ते उपरांत मुख्यमंत्री सावंतानूय विजयाचेर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान उलयतना सांगले की गोंयची अस्मिताय भाऊसाहेब बांदोडकर आनी शशिकला काकोडकर हांणीच राखून दवरली. बांदोडकरा उपरांत जाल्ल्या दर एका मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या उदरगती खातीर योगदान दिल्ल्याचें सुदीन सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. 75 वर्ष कंप्लीट जाली. ज्ञान स्वातंत्र्य सैनिकान ज्यांनी आमकां स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें तांकांय आज याद करपाक जाय. संविधान हे बाबासाहेब आंबेडकर आनी ताचे बरोबर आशिल्ली कमिटी आनी जवळ जवळ 12 मिटिंगो घेवन 49 हे संविधानाक एप्रुवल मेळ्ळें. पूण ताचे सगळें हे जालें इम्प्लिमेंटेशन ते 26 जानेवारी 1950 बरोबर आज 76वें संविधान जी लोकशाही भारताची बळकट करपा खातीर हे संविधान आसा. प्रजासत्ताक हो शब्द त्या खातीर आयलो लोकशाही आनी प्रजासत्ताक राष्ट्र खूब आसा पूण भारत ही मोठे बलवान राष्ट्र आसा. समृद्ध भारत जावपा खातीर प्रत्येकान हातान हात घालून काम करपाची आवश्यकता आसा आनी तेंच संविधानान जात पात धर्म बाजू दवरून सगळ्यांनी एकठांय रावन भारताची अस्मिता जपपाचें काम आमी करपाक जाय अशें नमूद करता. आनी परत एकदा स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र अभिवादन करून सगळ्यांक ह्या दिसाची शुभेच्छा व्यक्त करता. सगळ्यांनी एकत्रीतपणे आमी काम करूया अशें नमूद. सो गोंयकारांक कितें मॅसेज आसा? गोंयकारांक मॅसेज इतली आसा की हेच गोंय आमचें 1961 स्वतंत्र जालें आनी त्या नंतर आमकां सबंद गोंयांत एक युगपुरुष म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकराच्या गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. मुळगांवां मायनिंग प्रश्न पेटून थळावे लोक आतां आक्रमक जाल्यात. मायनिंगेक विरोध करीत मुळगांवच्या चाळवल्ल्या लोकांनी आयतारा सांजे गांवांत चलपी खणीचेर धडक मारून कामकाज बंद केलें. गांवचे प्रश्न सोडयात अशी भुमिका घेत बायलांसयत जाणटे नेणटे मेळून 400 परस चड लोकांनी मायनिंगेचेर धडक दिली. दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी मायनिंगेचेर धडक दिल्ल्या लोकां मदीं थळाव्या सरपंचा सयत हेर पंच वांगडी तशेंच वेगवेगळ्या संस्थेचे पदाधिकारी वांटेकार जाल्ले. लीज वाठार मुद्द्या वयल्यान मुळगांवच्या लोकांचो मायनिंग विरोध आसा. फाटल्या 1 वर्सा परस चड तेंपा पासून लोकांचो संघर्श सुरू आसा. देवळां सयत घरादारां, शेतां आनी सैमीक उदका स्त्रोतां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडटनाच मायनिंग विशींचो गांवचो प्रश्न सोडयात अशी मागणी मुळगांवच्या लोकांची आसा. मात हे मागणे कडेन आड नदर जाता
असो आरोप लोकांचो आसा. मुळगांव पंचायतीचे फाटले ग्रामसभेत मायनिंग विशय तापतनाच मायनिंगेचे धडक दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो. आम्ही जे सगळे पॉइंट्स पंचायती तर्फे हांव सरपंच मुळगोची, आम्ही जे पॉइंट सगळे मारून दिल्लेले आहा लोकांक खातीर ह्या मायनिंगे कडेन ते फुलफील करचे. हेका लागून ह्या पॉइंट्सांक लागून आमकां हे कंपनीन खूब फटयले. ही कंपनी फटींग एक नंबरची, ही केन्नाच बरें भोगची ना. ही आमकां पळय आमच्या गांवच्या पोटार मारून पळय हे काम करतात न्हू, हे केन्नाच भोगूंक बरें पावची ना. जो पर्यंत आमची कामां हांगा सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी हांगासरली हालची ना. आमी हांगासरली हालची ना. आमचे कितें ते मागणे तेंच्यांनी पूर्ण करूंक जाय हांगा येवन. तो पर्यंत आमी हांगासरली हालची ना आनी येत रावतली जो पर्यंत काम जायना आमचे तो पर्यंत. कितें मागणी तुमच्यो? मागणी म्हणजे आमचे जे लिजान पडलेले आहा गांव आमचो सगळो देवळां घरां ती सगळ्यात पयली म्हणजे भायर काडपाची तेंच्यांनी. आमची लिजान पडलेली ती भायर काडपाची. सगळ्यात असं गव्हर्नमेंटा कडेन सगळे सीएमांक कलेक्टराक सगळ्यांक आमी लेटरां दिवन थकलेले आसा. आनी आयज जर हांगासर पळयलें जाल्यार आमकां अशें दिसता की आमकां ही मायनूच नाका. आमचे विशय कितें आहा पळय ते थंयच उजोनी आमकां म्हणटा ती मायन नाका. कित्याक सांग हे केन्ना कोसळून हो गांव जो उद्ध्वस्त जातलो न्हू ते कोणाकूच कळचें ना. राती भितर गांव उद्ध्वस्त जावपाची शक्यता आसा. आनी हे अशें हे जेंचे कटींग केला पळय हिल कटींग आनी कितें हांव म्हण फॉरेस्टरा कडेन फॉरेस्टार डिपार्टमेंटाक मागता जर बारीक मनीस जर एक झाड मारतलो जाल्यार ताका सगळे NOC 114 सगळे लावचे पडटा. आयज ही कितलीशीच झाडांची कत्तल केल्ली आसा. त्याच्या कडेन कोणाचेच लक्ष ना. गव्हर्नमेंटाचें लक्ष ना जावं गव्हर्नमेंट मिशनरीचेच लक्ष ना. म्हणून हांव सांगता सगळे गांवाच्या वतीन म्हणटा की आमकां ही मायन नाका म्हणजे नाका. आणि तुम्ही पळोवंक शकता हेजी लेवल पळय खंय पावल्या ती आयज. मुद्दम कॅमेरा मारांनी पळया तुम्ही की ही लेवल आहा ती कितली सकयल गेल्या ती. आनी हांगा केन्ना फुडलो पावस जर पडलो आणि केन्ना कोसळ ते सांगूंक शकना. आमचो अख्खो गांव बुडो शकता हितून त्या मायनीन. आणि त्या आमकां मायनींग नाका. मुळगांवान ही मायन नाका. हो आमचो ठाम निर्णय जाल्लो आसा. आणि आमच्या मेन म्हणजे आमच्या गावात सगळ्या गावकऱ्याला धुल्लो जाता आणि रातचे मायन चालू असता रातभर लोकांक न्हीद ना. आणि गाडयांचो आवाज येत असता व्हडल्या व्हडल्या मशिनाचो आवाज येता. आणि सगळे आमचे जाणटे आसा भुरगे अभ्यास करतात ताका सगळ्यांक त्रास जाता. ताका लागून आमी लेटर केले पंचायती नायट शिफ्ट बंद करपाची. म्हटल्यार तेंच्यांनी कितें तेचेर एक्शन घेवंक ना. आणि सदींच आमकां त्रास जाता आमच्या भुरग्यांक आणि आमच्या जाणट्यांक. त्याच्या पासून आमकां तेंच्यांनी सोल्युशन दिवपाचें. अजून मेरेन आमी आतां इतके मिटिंगे घेतले लेटरां धाडली म्हणजे तेंच्यांनी आमकां कितेंच हें करूंक ना. ताका लागून आज आमकां सगळ्या गांवांक लागीं करून आमकां हो निर्णय घेवचो पडलो. आतां ह्या निर्णयाचेर तेंच्यांनी फुडें कितें तरी आमचें सोल्युशन करपाचें. आमची घरां जी आसा न्हू ती घरां आमची हलंक मेळची ना आनी देवूळ आमचें हलंक मेळचें ना कंपनीक. आनी जे मागणे मागतात न्हू आमचे पंच सरपंच बी ते न्हू त्या मागणे आमचे तेंच्यांनी पूर्ण केले तरच आमी तांकां दिता. नाल्यार आमी तांकां मायनींग बंद. मुळगांव मायनींग आमकां नाका. मजगती सोमारा सकाळच्यान दिवचल मायनी वयली मिनाची येरादारी बंद दवरिल्ल्यान ट्रक धनया मदीं खवदळ पडलो. वेदांता मायनी वयली गेटी कडेन ट्रक धनयांनी गर्दी केल्ली. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.